तुम्ही म्हाका म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता, हो एक वाडो, नागझर वाडो, आनी हांगा दाट घरां आसात, तेकून तेकून घरां आसा, आनी सगळीं 64 घरां आसात खंय हांगा. आनी हो तुमी वयर पळयतले हायवे वयल्यान गेला, हो सद्याचो एक्झिस्टींग हायवे. सो हे सगळीं घरां आसा ते चडशीं 15-20 मिटरां भितरच ही सगळीं घरां पडटा. आनी हेच पद नोटिफिकेशन आमी आतां पळयलें, त्या नोटिफिकेशन प्रमाणे ही जागा ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्या. सो ह्या लोकांक अजून पर्यंत थोड्यांक खबर ना की बाबा आपली घरां एक्वायर जाले आनी तांचें फ्युचर कितें तोच खबर ना. सो अशे तरेची परिस्थिती, येदांतरी परिस्थिती हांगा आसा. आनी तांकां कोणूच सद्याक सांगपाक शकना की बाबा कितें फुडें कितें करपाचें आनी तांचें फ्युचर कितें हेंच कोणाक खबर ना सद्या. आता तो म्हणटा कितें 3च घरां वयता आनी म्हणटा तो कमर्शियल हें वयता हांगासर, तेज्या भायर आनी कांय वचना. तुम्ही विचार करूंक शकता सर, आता 1, 2 आनी 3 ही 3 घरां काडल्या उपरांत तेजे डिस्टन्स कितले आसा तुमकां कळोन चुकतलें. आता हेजी फुडली हें पळय आनी फाटली तेजी वणत पळय, फाटली आसा पळय ती थंय सोंपल्या. हे ते पाकें दिसता थंय सोंपल्या ती कितले मिटराचेर आसूंक शकता तेजो अंदाज तुमी लावंक शकता. आता 10 मीटर. आता थंयच्यान जर तूं म्हणटा 4 घरां काडून आपूण हायवे करतलो जाल्यार हो पिसो मुसून मानपाक तयार आसचो ना. ही फुल्ल लायन वता, फुल्ल लायन वयता, ही फुल लायन ही काडल्यार म्हणटा तो हायवे जालो. सो ही कितली आसा पयली म्हणजे ह्या लायनीचेर घरां कितली आसा? थंय एक आसा, हे पळय ते एक आसा, ते 2 आसा, मागीर 3 आसा, 4 आसा, 5 आसा आनी ते 6वें आसा. तेज्या फुडें आनी घरां ती तो कांय मेजिना कित्याक ती तेणें सेकंड फेजान दवरल्या. आतां तेज्या फाटल्यानची घरां आसा पळय न्हू, तो जर सांगता न्हू आपूण हें सोडून करतलो जाल्यार ती फाटली सगळीं घरां 25 मिटराचेर तेंकता. आमी मेजून पळयल्या. देवूळ वाचोवपाक वचत जाल्यार ती फुडली आनी घरां वयतली. आनी तेणी आमचें म्हणणें इतलें आसा, तुमी जो आराखडो तयार केलो पळय तेन्ना कितें आसता, आमी सगळी सविस्तर तेंचे कडेन मागलें पयलें. रिपोर्ट दिल्ली आसा तेणी. जेन्ना एक्विशन करता पळय त्या टायमार तेंचे कडेन आमी प्लॅन मागलो. जो प्लॅन दिवपाचो आसता पळय तो प्लॅन आमचे कडेन आसा. आतां ते उलयता पळय तो वेगळोच प्लॅन उलयता ते. आतां प्लॅनार खंयचे उलोवचें पडलें? एक्विशनाक जो प्लॅन तेणी दिला पळय तो प्लॅन खरो न्हू. तो खंय आसा, तो कसो वता? तो असो वयता पळय. हो तेजो पॉयंट. खंयचो हें चक्र दिसता पळय, देवूळ आमचें वचत ना सर. तो आतां कसो लोकांक पिसो करता पळय, तो म्हणटा कितें देवळां तुमचीं वचना. देवळां कशीं दाखयता, जी देवळां आसा पळय आमची ती फाटी आसा देवूळ. आतां हे फुडले स्ट्रक्चर आहा ते उलयना तो. ओके, तळांतल्यान वयता पळय ते म्हणटा तो कांय न्हू, पूण आमकां म्हत्व खबर आहा तेका. तो फक्त कितें तेका म्हत्व देवळाचें म्हणटा तो. हांव कित्याक उलयतां, म्हाका जो तेणें हें दिला एक्विशन करता आसतना जो प्लॅन दिला पळय त्या प्लॅना प्रमाणे हांव उलयतां. तेणी आयज पर्यंत ते तोंडान उलयता पळय तेजेर कोण विश्वास धरतलो? आनी तेणी एक्विशन करता आसतना एक नोट करा सर, पळय कशी फटींगपणां केल्या. एक्विशन प्रोसेस चालू करता NH4 म्हणून केला. आनी आयज तो रस्तो कितें तो तुमकां खबर आहा 748 चेंज जाला न्ही तो. चेंज केला तो. 748 म्हणल्यार तो स्ट्रेट हायवे. खंयचो जो हैदराबाद हांगच्यान पळय एक्सप्रेस हायवे कनेक्ट जाला तो हायवे. आनी आयज गाभारो आसा पळय आमचो, तो कितें सांगता, आमचो गाभारो वचना. आमी म्हणटा देवळां. गाभारो आनी देवळां हितून फरक आसा. आमची तुळस आसा, तुळस वचना म्हणटा. तुमी विचार करा सर, खंयच्यान वाचोवंक शकतलो कोण 60 मिटराचेर? आमी तेका चॅलेंज करतात, तेणें तेजे इंजिनियर घेवन येवचे. आमी येता आसतना न्हू चुनो घेवन येता. तो आमकां गांवठी म्हणटा न्हू, तो आमी चुनो घेवन येता आनी तेणें येवचो, तेणें पॉयंट लावचो तो ते सायडीन खंय आहा तो. त्या पॉयंटाकसून 60 मिटर हांगा आमी चुनो घालता. मागीर गांवठी पद्दतीन करुया. मागीर लोकांक कळना न्हू बाबा 60 मिटर खंय येता ते. आमकांय खबर आहा आमचो गाभारो जो आसा पळय तो बरो फाटल्यान आसा, तेका कोण हात लावंक शकना. आनी तेका कापस्तादूय ना कोणाक हात लावपाची. आनी ते राखपाक आमी समर्थ आहा गांवचे. फक्त लोकांक पिशे करता काय, पूण लोकांक मागीर कळटलें जेन्ना स्थळान देंवतले पळय ते आमी म्हणटाले देवूळ उडयना तुमचें. कित्याक तेणी ऑलरेडी एक्विशनाक ही जागा आमची घातल्या आनी कालो जाता आसतना हीच जागा आमकां पावना पयलींच. तो कसो लोकांक हें करता? म्हणजे खंय तरी हे लोकांचे वसर येता लोकांची म्हणून कोण तरी भायर सरचे ना. ते 4 घरांक लागून हो गांव काबार करूंक सोदता सगळो पिशेपणां करून आमची.
तुम्ही आता 7-8 तारखे कालो आसा पळय तेन्ना तुका कळटलें एक्च्युअल हय. हांगासर कितें तें म्हत्व. ते काल्याचें म्हत्व कितें आहा पळय ते 7 आनी 8 तारखेक कळटलें लोकांक. तेका खबर ना 7 तो जानेवारी, येना. 7-8 जानेवारी. 7 जानेवारी. सो आतां लॉजीक म्हाका इतलें सांगपाचें आहा ही गोंयकारांक आमकां एक सांगपाचें आहा 4 घरां काडून तूं रस्तो खंय करतलो हें सिंपल लॉजीक आहा. तुम्ही दोळ्या मुखार पळोवंक शकता. पयस रावन लोकांक सांगल्यार लोकांक खरें दिसतलें. हांगा जेन्ना तुमी उबे आसा तेन्ना तुमी सांगा आमकां ही 4 घरां काडून तो हायवे जावंक शकता 60 मिटराचो. सो हातूंत भितर खूब कन्फ्युजन क्रिएट करपाचो प्रयत्न क्रिएट चल्ला. करपाचो प्रयत्न जाता. हितून फक्त दोंगराची आस जाल्ली आहा अशें आमकां तरी दिसता 100%. तांकां ते दोंगरा फुडें आनी ते जाग्या फुडें तांकां देवूय लागना आनी ते लोकूय लागना मागीर. आतां तेणी एक उलयलो तो म्हणटा एसटी समाजाचें आमचें एकूय घर वचना. आतां तुका हांव दाखोवंक शकता तो काल कितें उलयला एसटी समाजाचें एकूय घर वचना जाल्यार हें ओबीसीचें घर. हें जें घर आसा तें तो ओबीसी, तें घर आसा तो ओबीसी, हें घर आसा पळय तें एसटीचें. हें ताका खबरच ना एसटीचें म्हणून. हें तें जें हॉटेल आहा तें एसटीचें, तेजे फाटल्यान घर आहा तें एसटीचें म्हणून ताका खबरच ना. ताका दिसलें तें बामण जावं कितें दुसरें कशें च्यारी म्हणटा आमी ताका. तो जाणा च्यारी म्हणटा म्हणून च्यारी जावं आनी खंयच्या कास्टाचें अशें ताणें धरलें. एसटी ओबीसी हितून ना अशें हितून तो गेला. ताका सारको विचार करून उलोवंक जाय न्हू तें कितें करता आसतना. तुमच्या म्हऱ्यान येवना उलोवपाक केन्ना हांगा? तो तुमी तेंचे म्हऱ्यान गेलना केन्ना? आतां पळय तो जें उलयलो पळय न्हू तितून आमकां दिसलें बाबा हो फॉर्म जेन्ना तो हे राजकारणान हांगा भितर बारान चल्लो त्या टायमार हायवेचो इश्यू घेवनूच भायर सरलो. आपूण फर्स्ट प्राधान्य दितलो तो हायवेक दितलो म्हणून बायपास काडपाक. तो तेजो मॅनिफेस्टो आसलो पळय तेजेर पयलें हें आसलो नॅशनल हायवे. तो तेज्या उपरांतूय तो अठरान खंय तरी उलयलो बाबा आपूण हांगा तो रस्तो गेलो जाल्यार हांवें स्वता ताका विचारलें हांगच्यान रस्तो गेलो कितें जाल्यार काबार जातलें म्हणटा. तो आयज तेजी भाशा अशी चेंज जाली कशी ती म्हाका जाल्यार आयज हांव तुका सांगूंक शकना कशी चेंज जाली. सो पूण म्हाका दिसता कितें फक्त दोंगर दिसता. आतां तुमचें फ्युचर हें कितें? तुमी आतां कितें करपाक सोदता? जर गव्हर्मेंट तरी आसतना हो रस्तो करपाक सोदता आनी आपल्याचे फोर्स यूज करून पयर दिसान जेन्ना यूज केलो ताजो फोर्स यूज करून तुमचे जो रोड दाखपाक सोदता. आमी लास्ट पर्यंत आमकां देवान शक्ती दिल्ली आसा. आमी खंयच्याच परिस्थितीन फाटीं सरचे ना. तुमी पळयलां आसतलें आमची बॉडी लँग्वेज लोकांची जी आसा पळय पयर तुमकां कळोन चुकली आसतली कितें आमी केदें बुलडोजर बसून येयले न्हू आमी गुळी घेवपाक पसून तयार आसतले फुडें. म्हाज्या हितून हांव सांगता तेणें कितलोय म्हाका काबार करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाजें इंटेंशन एकूच आसा. म्हाका खूब ऑफरी येयल्यो तेजेसाठी सर म्हणून. पूण हांव जो सरला तो जिवाक भिवनूच भायर सरला आनी लोकूय म्हाज्या म्हाका गर्व आसा हे लोकांचेर जे आमच्या वर झडटा पळय. प्रत्येक मनीस आयज खंयच्याच परिस्थितीन फाटीं सरचो ना म्हणटा. ते आयज जाणट्यांनी पसून दाखोवन दिल्लें आसा. आतां फुडें गेले जाल्यार तांकां जर ते नायलॉन 66 जावं आनी कितें करपाचें आसा जाल्यार अवश्य करूं न्ही. प्रियोरान ती परंपरा एकट्याचो बळी घेतल्या उपरांतूच ताका सक्सेस मेळटा. तुमी त्या सराचेर वचपाक तयारी आसा तुमची? 100% आसा. बंद करपाक ते हितूनच भायर सरलेले आसा. खंयच्याच आयज नाल्यार फाल्यां मरतलेच आमी. मरण हें आसाच प्रत्येकाक. जाल्यार बऱ्या कॉजाक जर मेले जाल्यार ताका हें ना खंय तरी लोक याद धरतले. पूण हे स्थळ आमी काबार करून दिवचे ना. घराचो आमकां पडलेलें ना. घर म्हाका तेणी सांगलें जाल्यार म्हाका घराचें कित्याक पडटलें. म्हाका बऱ्या पैकी बांदून दिता सांगलेलें जाल्यार हो संजय कित्याक झगडटा. आयज देवान आमकां हें दिल्लें आसा बाबा तें सोडूं नाका. भले आमकां राजकारणाचो दबाव येवन लोकांचो हें मेळना साथ तरी आसतना देवाच्या रुपान आमकां खुबशे सहकार्य आसा. आयज खुबशे लोक आमकां म्हणजे मनांतल्यान तांकां दिसता हे लढ्याक शामील जावचे पूण खंय तरी दबाव येता कोणा कडल्यान. पूण तुका दिसता हो रोड जालो जाल्यार गांवाकूय बरें पडटलो मागीर मातशें डेव्हलपमेंट जातलो असो दिसता? कसलो डेव्हलपमेंट सर? बेजिकली कितें जाता आतां जे जाग्यार तुका दाखयलां आसतलें आतां हे घरा सकयल जी घरां आसा पळय आमी म्हणटा वचना त्या घरा पर्यंत वयतले जाल्यार आमच्या ह्या गांवांत कितले वाटो आहा तुमी पळयल्या. प्रत्येक जाग्याचेर एका वाट्या हेका वयतले जाल्यार ताका एक्सेस आसा सारको रोड. फाल्यां प्रत्येकाच्या दारान गाडी आसा. जेन्ना हो रोड जातलो पळय हांगासर त्या टायमार ही देवळां आसून हांगा फायदो कितें जातलो तेजो? आसा कितें फायदो मागीर? जे लोक ते सायडीन आसा पळय ते हांगा येतले जाल्यार तांकां कितली कसरत करची पडटली. जे आमचें सुंदर स्थळ खंयच्या तरी भायल्या लोकां खातीर आमी आनी हे बिल्डर लॉबीक लागून आमी गमोवचे. आमी सुशेगाद आसा. आमकां कसलो डेव्हलपमेंट हांगा कोळसो खावपाक फाल्यां ट्रान्सपोर्टेशन जें जातलें कोळशाचें पळय तेजो आमकां पयलोच आमी प्रदूशण खाता वयले हे
कित्याक आमी चुकले त्या टायमार दिवन तांकां. आमकां सांगली युनिव्हर्सिटी घालता म्हणून आनी तेणी हांगा नाका नाका आसलेले आनी फॅक्टरी घातल्यो. तें प्रदूशण पयले खाता म्हणजे सगळें नश्ट जाल्लें आहा आतां. आनी तितून कळचो हांव मागीर आमी कोणें सांगलां हें? आमकां कितें फायदो आसतलो? फाल्यां आमचें सगळें नश्ट करून आमी कित्या खातीर करप तें? आसा न्हू तेका बायपास रोड? नासलो जाल्यार आमी ऑप्शन आसा म्हणून, आनी तें बी तुमच्याच सरकारान काडलां. आमी म्हणना तुमी रस्त्यार आमकां कित्याक नाचयले नाल्यार 9 म्हयने फक्त सत्ता हासील करपा खातीर? सत्ता हासील केली म्हणटकूच तुमी जाले. आतां हो जो सांगता पळय तुमचें कांय वयचें ना. फाल्यां पर्रीकरांनी आमकां हेंच सांगलेलें आनी पर्रीकराक सोदपाक वयर वचो तसो तुकाय सोदपाक वयर वयचो पडटलो आमकां मागीर. मनशाय सांगूं जायना हांव आयज तुजे कडेन उलयता फाल्यां हांव आसत म्हणून सांगूं जायना. तूं फाल्यां आसतलो म्हणून गॅरंटी दिता? मागीर कोणाक धरूं आमी? तूं बरो सांगतलो 4 घरात वयता आनी कांय वयचें ना. तूं सांगतलो आनी वयर वयतलो. तुका विचारपाक कोण नासतलो. एखादो फाल्यां हांवूय आसचो ना. पर्रीकरांनी आमकां तें सांगलेलें. ऑफिशियल घरां म्हणटा. ऑफिशियल म्हणजे जी कायदेशीर आहा ती. म्हणजे डॉक्युमेंट्स आसा. डॉक्युमेंट्स आसा 4 घरां. बाकीच्यांक व्हॅल्यू ना. व्हॅल्यू दे आर नॉट काउंटेड. तांचे कडेन जे हांगा वर्सांचे वर्सां रावता तांचे पुर्वज हांगा रावताले सर, तांचे कडेन डॉक्युमेंट ना म्हणून तांकां व्हॅल्यू ना. आतां तेच गोश्टीचेर सांगता. जो आतां तुमी उलयल्या पळय न्हू तो ऑलरेडी स्टेटमेंट सीएमान केल्लो आसा. कसो सांग पळया? इनव्हॅलिड लँडलॉर्डा कडल्यान ऑलरेडी ती जमीन आमी ताब्यान घेतलेली आसा म्हणून. तुमी स्टेटमेंट आयकला आसतलो. जर तर तो सीएम सांगता आमकां इनविजिबल लँडलॉर्डा कडल्यान आमी ती ऑलरेडी घेतलेली आसा जाल्यार हक्क खंय उरलो? म्हणजे तुजें म्हणणें अशें आसा ती जमीन आमी ऑलरेडी त्या लँडलॉर्डा कडल्यान घेतल्या आनी तुमकां हांगा कांयच हक्क ना. सो ती घरां आसा ती आमच्या ताब्यान आसा. फक्त आसा खंयची आसा जी आमी घरां घेतल्या पळय, आमी जी घेतल्या म्हणजे ती 4 घरां उलयता. हेजें लॉजीक हें. तूं कितें लोकांक पिश्यान काडूंक वचनाका. तूं शाणो खूब, तूं खूब शिकला आनी आमी अनपड. सो आमकांय तेजें लॉजीक कळटा. जेन्ना तुमी कितें उलयता न्हू आनी तुमीच म्हणटा की मुणकारांक घर दिवपाचें तुमीच हें करतात. तुमीच उलयता. तुमीच मुणकार. आतां तुका सांग ही आतां कुळाकारां आसा आनी कित्याक ही सगळी कसलेली कुळाकारां जी कश्ट केले लोकांनी म्हणून ती कुळाकारां उरली आयज. ती खंय तरी तुमी भाडकारशाही करून ती काडून तेंच्या ताब्यान दिवपाचें तुमचें षडयंत्र आहा. तूं इनविजिबल म्हणटा. तूं कित्याक म्हणटा आमकां फटोवपाक? पूण ऑलरेडी ते भाडकार आसा ते तुका एप्रोच जाल्ले आसा. मेन म्हणजे आनी एक तो राजा आसा पळय तेंचो तो हांगाच घालूंक सोदता. ताका म्हाका कळना तो कित्याक हांगाच घाल म्हणटा तो. तो फक्त कितें आहा तेंची लॉबी जी आसा पळय भाडकारशाहीची ते लॉबीक बेनिफीट करपा खातीर तो हांगा घालूंक सोदता. तूं जे कास्टाचेर उलयता पळय तूं कास्टाचेर केन्नाच उलोवनाका. ताका आयज हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता आमी इतलीं वर्सां आमी हांगा कास्ट कोणाचेच पळयल्ले ना. हय मरे. सगळे ओबीसी एसटी म्हणटा आमी आमच्या घरान पयलीं कोणीय रांदताले जेवताले वयताले अशी परिस्थिती आसली. कोणी सांगतलो तो सांगतलो तुका. पूण आमी एसटी ओबीसी जावं सरस्वत हें केन्नाच आमी पळयलें ना. आमी सगळे एकामेका कडेन बांदिलकीन आसा सारके. आतां हांव 3 हेजे 3 आसा. तो सरस्वत, हांव ओबीसी आनी हो एसटी. तिगांयचीय घरां आसा ह्या एका स्टेच्याक. तेज्या घराक तेकलो जाल्यार तेजेंय घर फाल्यां इफेक्ट जातलें. आतां ही कितें रिवेंज घेवपाची हें करामती ह्यो सगळ्यो. खंय तरी आपल्या दुस्मानांक काबार करपा खातीर हो षडयंत्र सगळें. जेन्ना तूं दुस्मानांक काबार करतलो तूं गांव काबार करतलो. सिलेक्टिवली करपाक शकना न्ही तूं. कलेक्टिवली करूंक शकना. तो विचार केलो ना तेणें. तेजो विचार आसलो फक्त हे आपल्या बरोबर ओलें जळटा म्हणटा पळय. ओलें जळटा तशें जालां हें. तेणें कितें केलें हे आपले दुस्मान हेंकां काबार करया. ते दुस्मान आसतना फुडें बाबा आनी कोण आहा तेजो विचार केलो ना तेणें. आतां तूं उलयता ओबीसी आनी एसटीचेर. एसटीचे एकूय घर वचना. अरे 2 एसटी आहा मरे मोदी तितून. मिसगायड करपाचे प्रयत्न चालू आसा सद्या. मिसगायड करपाचे. खंय तरी हे लोकांक खंयच्याय परिस्थितीन तो एक खांबो हांगा काडटले आनी तो सुरवात करतलो. ही पॉलिसी एकदां सुरवात केली म्हणल्यार कोण आडोवंक शकना न्हू. इतली तळी आसा पळय न्हू हेजे झरे केन्नाच बंद जायना. हेजे उदक केन्नाच कमी जायना. हे कितली वर्सां जाली आमी पळयता आतां. वर्सान वर्ष एका उदक म्हणटा तें केन्नाच कमी. आनी हेजें म्हत्व इतलें आसा की आमी पळयल्लें आसा आनी लोकांक साक्षात्कार हेजो जाल्लो आसा. रातचे बीन 12 बीन कोण लोक सहज हांगा येयना. सो जर तर कोणाक दुयेंत बसून पडलो हे वाड्यावयले जर लोक कोणी जोर येयलो कितें जालें जाल्यार तेंची अशी श्रद्धा आसा ते डॉक्टरा कडेन वयच्या पयलीं हांगा येवन न्हाता आनी ते बरे जाता. ही तेंची श्रद्धा आसा. आनी खंय तरी हायवे येयल्या उपरांत खंय तरी पायलिंग जातलें आनी कितें जातलें आनी ही खंय तरी झरे बंद जाले डायरेक्टली जावं ती इनडायरेक्टली खंय तरी हेका इफेक्ट 100% जातलो. हे आमकां 100% खबर आसा. आतां जर
नीस तेणी मारलेलो आसा पळय ते सेंटर पॉयंट तुका दाखयता फुडें सेंटर पॉयंट ते वसना म्हणटा काय न्हू पूण ते वसनाय म्हणटा आनी तो सेंटर पॉयंटूय मारलेलो तो सेंटर पॉयंट तुका दाखयता हांव त्या कारणान ही तळी वचून इफेक्ट जाता बाकीचे सगळे सोडून दी हे लोक हे तळयेचेर इतले तेंची श्रद्धा आसा हे तळयेक मातसो पसून जरी हात लायलो जाल्यार ते मरपाक रेडी आसतले फाल्यां हे तुका 100% हांव सांगूंक शकता हो जो नीस दिसता पळय हो सेंटर ऑफ द लायन घेवन तेणी 15 मीटर मारलेलो आसा आनीक जर हांगच्यान जर एक्सेस करून आनी 15 मीटर घेतली जाल्यार ती खंय पर्यंत वयतली हेचो अंदाज तुमी लावंक शकता म्हणजे हांगासरल्यान जेन्ना 15 मीटर आनी घेतल्या उपरांत कितली घरां वयतली आनी तो जेन्ना काम करता ते फ्रीज म्हणून आनीक 40 मीटर घेता पळय ते तेजेर आनी कितें उरलां सगळें काबार काम करपाक तेंकां फ्रीजिंग ते आनीक दवरता 40 मीटर हांगासर ते कितें म्हणटा ऑलरेडी जमीन आमी आमच्या ताब्यान आसा ते एक घर आसा पळय ते ऑलरेडी कित्याक तेजेर जेन्ना आमी हे फायल केल्ली पळय तेन्ना ते म्हणले ते घर आमच्या PWDच्या जाग्यान आसा सो तेजे वयल्यान कितें जाता की जी जागा तेणी घेतलेली आसा ही 15 मिटराची वेबॅक ती खूब पयलीं घेतलेली ही 15 मीटर घेतल्या म्हणजे सो 15 मीटर जागा ऑलरेडी तेंच्या ताब्यान आसा म्हणजे ते कितें करूंक सोदता पयलीं हांगासर स्टार्ट करतले स्टार्ट केल्या उपरांत जे मोपा जाला पळय एक्सेस रोडाक मागीर घेतल्या ते मागीर एक्सेस रोडाक जमीन मागली म्हणटा मागीर आमी कितें करूंक शकता एकदा उबो जालो न्हू रस्तो ही तेंची पॉलिसी आसा म्हणून ते हो जो पार्ट आसा तो हिडन दवरता आनी इवन 15 मीटर जरी घेतली जाल्यार सुद्दां घरां वतली 100 मीटर वयतात लायनीन न्हू सगळी कित्याक एका लायनीन वयतले न्हू ते आतां हे लायनीच्यान तूं चीत विचार कर हो जो नीस आसा पळय तेका जर उबो रावलो जाल्यार तूं चीत हांगा कितली घरां वयतली आतां आमी जेन्ना आमी चलोन वयतले पळय तुमकां कळोन येतले बाबा ते कशी वयतली अशी अशी झिगझॅग वयची ना न्हू ती बाबा ती घरां साल्वार करून वयतली साल्वार करून वयची ना 15 मिटरान भितर कितली वरां वतली 30 मीटर जाल्यार 30 मीटर कितली वयतली सो हांगा हाहाकार मारतलो मागीर जर तर थंय 3 घरां काडून एकदा काम स्टार्ट केलें न्हू तो फाटल्यान फुडल्यान कोण हाडूंक शकना मागीर ही अशी लोकांक फटोवन जे हें करता ती खंय तरी करची न्हू गव्हर्मेंटान हांव म्हणटा कितें तुमकां करपाक जाय न्हू क्लियर कट येया तुमी गॅजेटेड रस्तो दाखया आमकां वयल्यान जो पास जावन येता पळय कांयच दाखयना लोकप्रतिनिधी आसा तुमचो MLA आसा MLA आनी दुसरोय जो आसा पळय तोय दोगूय म्हणटा हांगाच घालपाक जाय आतां कित्याक हांगा घालपाक जाय आयज पर्यंत आमच्या तकलेन वचना कित्याक वचोंक जाय म्हणटा तें कळना हेज्या पयलीं तो सांगतालो हांगा सगळे काबार जातले तुमकां दाखयला व्हिडिओ काबार जातले आनी आतां सडनली तेजो यू टर्न कसो जालो म्हाका दिसता BJPन गेल्या उपरांत प्रत्येक मनीस यू टर्न घेवंक लागता अशें दिसता म्हाका खंय तरी ते म्हणटा कितें सकयल्यान कांयच वचना एक घर वयचें ना जाल्यार हो जर सेंटर पॉयंट हांगा पळयलो जाल्यार तेका तळी इफेक्ट जाता मागीर हे लायनीची सगळी घरां एका लायनीन वयतली सगळी तेज्या भायर तेणी सगळो गॅजेटेड तो काडून घेतलेलो आसा आनी तेजे हक्क मालकी हक्क सगळो वयर हेका गेल्लो आसा तेन्ना खंयच्या आदाराचेर सांगता कांयच वयचें ना म्हणून आनी खंय करतले 60 मीटर करतले ऑलरेडी एक्वायर केल्ली आसा ही लँड काय ही लीड एक्वायर जमीन केल्या हय गॅजेटार येयली म्हणटा ही 15 न्हू आतां 15 आनी फुडें एक्सेस रोडाक घेतली जाल्यार ते 30 मिटराक आनी कांय उरपाचें ना कित्याक तेणी वयलो नीस जो मारला पळय तेका धरून तूं 60 मीटर घेवन येयलो जाल्यार हांगा आनी कांयच उरना आतां हे तुका सेंटर पॉयंट तुका दाखयलो हांवें हो हेजेर आसा हांगा मारलेलो आतां उखलोन गेलो तेन्ना मातयेन म्हणून तो रोडार म्हणून उरलो तो आतां तुमकां घरां दाखयता कशी आसा ते आनी ते घरांची जे लोक रावता पळय इतलीं वर्सां तेंची अशी श्रद्धा आसा की हे देवाक सोडून ते खंड ताका व्हडले जरी हेजे बंगले दिले न्हू जाल्यार ते धाकटें घर सोडून त्या बंगल्यान केन्नाच वयचे ना हे 100% म्हाका खबर आहा खात्री आहा तूं जर तांकां सांगची हे देवाक सोडून दुसरे कडेन तुका एक बंगलो दिता रे बरो व्हडलो पूण ते आपले बारीक घर सोडून हेका सोडून ते थंय वयचे ना आमी भोमाच्या नागजरवाडो हांगा आसा नागजरवाडो हो एक दाट घरां आसा हांगा जवळ जवळ 64 घरां ह्या वाड्यार आसा आनी ही सगळीं घरां ह्या हायवे खातीर अफेक्ट जातले अशें म्हणटात सो आमची हांगा सगळी नागजरवाड्या वयले लोक हांगा आसा तांकां भंय पडला की तांची घरां ह्या हायवे खातीर वचपाची शक्यता आसा आनी अजून पर्यंत कोण मान्य करना आनी कोणूच खंयचोच सरकारी ऑफिसर येवन तांकां सांगना की बाबा हे तुमचें घर एक्वायर केलां पूण तांणी ऑफिशियल गजेटार पळयलां हांगा म्हजे कडेन एक ऑफिशियल गजेट आसा आनी ह्या ऑफिशियल गजेटा प्रमाणे ही ह्या एरियेंतली जमीन ऑलरेडी गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्या आनी तांकां सांगलें की तुमी तुमचें ऑब्जेक्शन नोंद करपा खातीर तुमी गव्हर्मेंट ऑफिसान वचा जेन्ना तांकां थंय गेले तेन्ना तांकां कळ्ळें की ही लँड ऑलरेडी एक्वायर केल्ली आसा तांकां सांगलें तुमी येयात तुमचें कंपन्सेशन व्हरा म्हणून
सो असो एक तरेचो तांकां धक्को लागलो की तांकां खबर नाशिल्लें की बाबा तांची जमीन एक्वायर जाल्या. सो अशे तरेचे तांकां कंप्लिटली अंधारान दवरून हें एक्विजिशनचें काम चालू आसा आनी लोकांक खबर ना तांची परिस्थिती कितें आसा, तांची घराची स्टेटस कितें आसा हो तांकां खबर ना. 64 33 घरांक खंय ऑफिशियल स्टेटस आसा कारण तांची जमीन तांच्या नांवाचेर आशिल्ली म्हणून तांकां नोटिसीस आयल्या. बाकीच्या घरांक सरकार इवन आसा म्हणून सुद्दां मान्य करपाक तयार ना. सो ह्या परिस्थितीन भितर हे लोक सगळे हांगा रावतात, फाटलीं कितलींशींच वर्सां टेन्शनान आसा, आपलें घर वतलें काय ना तें तांकां खबर ना. सो आमी विचारया ती कितें आसा परिस्थिती तुमची सद्याक हांगा? आता एज पर जरी गॅजेटा वयल्यान गेले न्हू, आतां गॅजेट म्हणून कितें आमकांय खबर नाशिल्लें. जेन्ना आमी एडवोकेटाक विचारलें तेन्ना कळ्ळें की गॅजेट म्हटल्यार जी एरिया गॅजेटाचेर येता ती एरिया सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर वयता. म्हणजे तेजेर मालकी जे ते एरियेन लोक आसतात, जी लँड आसता ती त्यांच्या हक्कान उरना, ती सरकाराच्या हातून पण त्या वयता. गजाटा भितर दोन गोष्टी आसता. एक म्हणजे पयली एक सेक्शन आसता लँड एक्विजिशन अंडर जे तुमकां गव्हर्मेंट सांगता की आपूण तुमची जमीन घेवपाक सोदता, तुमकां ऑब्जेक्शन आसा काय ना हें विचारता आनी ताजे नंतर गव्हर्मेंट आनीक नोटिफिकेशन काडटा आनी ती लँड एक्वायर करता. आतां ती जेन्ना तांच्यांनी फर्स्ट हें काडलें नोटिफिकेशन काडिल्लें ती एक्वायर करता म्हणून इंटेन्शन सांगपा खातीर, तेन्ना म्हाका दिसता तुमकां खबरच ना, कोण सांगूं ना. आनी आमकां कांयच खबर ना. जे न्यूजपेपरांचेर एक भांगर भूंय मागीर हे तांच्यानी डायरेक्ट एक्वायर केल्या. ते म्हणटा की हाजे पयलीं 22 तांच्यांनी घातलेले ते न्यूजपेपर आमी म्हणजे हे एरियेन आमी तेन्ना ऑब्जेक्शन घेवना. तेन्ना 22 ना 20 ऑगस्टाक जेन्ना पयलें नोटिफिकेशन काडलें पळय PWDन तेन्ना हे जे नोट केला पळय तेणी आयज जे गॅजेटार नोट केला पळय सगळी घरां जी दाखयल्या पळय 6/2 की त्या टायमार स्टार्टींग जेन्ना ऑब्जेक्शन तेणी घालूंक जाय आसलें, जेन्ना ऑब्जेक्शन घालपाचो टायम येता पळय त्या टायमार तांकां फटयले गेले. कशें जाणा 6/1 आनी 6/2 म्हणून घातले फक्त. ह्या कारणान तांकां कळोंक ना बाबा आमची घरां ही गॅजेटान येयल्या म्हणून. सो तांकां विचारूच ना आलो बाबा. नंबर मेन्शन केले पूण नांवां मेन्शन केली ना. हांगा खंय तरी फटिंगपणां तेंचे कडेन खेळयलो गव्हर्मेंट. आनी जर तर तेणी पयलींच जर ती घातलेली न्हू जाल्यार आयज ही परिस्थिती तेंचेर येवची नासली. कित्याक हो जो लढो आसा पळय तो लढो खूब आमी पयलींच जिखतले आसले आनी सेम परिस्थिती तेणी फाटल्यानूय केल्या. जे तुमकां आमी परत परत सांगता सर. आतां हे गोश्टी वयल्यान म्हाका सांगपाक बरें पडलें कित्याक आतां हांगा करता आसतना तेणी गॅजेटा वयल्यान डुप्लिकेशन केलें आनी फुडें वयता आसतना तेणी कितें केलां सती देवस्थान ते फाटल्यान जी पळय जमीन तुका दाखयल्या फाटली सर थंय पर्यंत आयज पर्यंत ते ओपन करिना. म्हणजे हे लोकूय कितें जातले हेंच्या भशेनूच जे सगळे गेल्या उपरांत जे जागे जाले म्हणजे आपले सगळे हक्क तेणी गमावन बसले. जेन्ना आमकां लढपाची ताकतूच ना त्या टायमार तांकां कळ्ळें बाबा आमची जमीन गेली म्हणून. तीच परिस्थिती आमचे जे दुसरे गांव भाव आसा पळय फुडले जेंकां आयज ते दाखयना, जेन्ना ही जमीन वयतली पळय हेंचेर जी परिस्थिती आयज येयल्या ती सेम परिस्थिती जे आमचे गांव भाव दुसरे आसा पळय तो दुसरो प्रोजेक्ट म्हणटा पळय तेंचेर येतली. कित्याक तेणी कितें केलां मोलेच्यान जो रस्तो येता पळय तो मोलेच्यान येता आसतना थंयच्यान कुणयच्यान स्टार्ट जायत येवंक जाय आसलो. पूण तेणी कितें केलां मदलो भाग सोडला आनी ते फुडें येयल्या. म्हणजे तेणी कितें केलां जे जाग्यार मदीं खांबो उबो केलो एकदां खांबो उबो केलो म्हणटकूच फाटलेय आडोवंक शकचे ना आनी फुडलेय आडोवंक शकचे ना. सो तेंचें रान मोकळें जातलें. म्हणजे ही सरासर फटिंगपणां जाल्ली आसा. आयज खंय तरी खंयच तांकां कळ्ळें ना बाबा आमची घरां ही गॅजेटार येतली. तांकां केन्ना कळ्ळें ऑलरेडी तेंची जमीन ताब्यान गेली सेंट्रल गव्हर्मेंटाची तेन्ना तांकां कळोन चुकलें बाबा आमी फसवले गेले. पळयला तुमी आतां तुमची लँड जवळ जवळ एक्वायर जाल्ली आसा आनी तुमचे अधिकार ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटान कॅप्चर केल्ले आसा. सो आतां तुमची फ्युचर हें कितें आसा तुमकां कितें दिसता कितें करतले आतां तुमी? आमी आतां पळय आमी तेंचे कडेन फक्त आतां लास्ट सुद्दां आमी झगडत आसा ते फक्त 2 डिमांड घेवन आसा. एक म्हटल्यार गॅजेट जें आसा तें आमकां डिनोटिफाय करपाचें आनी जो रोड आसा मदल्यान तेका बायपास करून दिवचो आमकां. म्हणजे मदल्यान गांवच्या मदल्यान न व्हरता तो सायडीनसून खंयच्यान तरी व्हरचो. म्हणजे ताका ऑप्शनूय आसा तशी
ते तांकांय खबर आसा. आनी आतां ते मदल्यान व्हरता म्हणटा, पूण कितें ते सांगतात 3 घरां वयतली, 4 घरां वयतली, नागझरीक 1 इंचाची सुद्दां कितें जागा वयचे ना. पूण आमकां फक्त दिसता कितें आतां एक तेंच्यांनी PWDचे जेन्ना इंजिनियर येयले तेंच्यांनी सांगलें पयर 60 मिटर म्हणून. आतां 60 मिटर जरी धरलो जाल्यार हांव म्हणटा ती एक लायन काय वयचे ना. हे 2 सायडीन एक पॉयंट आसतलो. आतां हो जरी रोड आसलो हे सायडान ते सायडान, आमी म्हणटात 60 मिटर, हो पॉयंट तो पॉयंट. आमकां हांगासर ऑन ग्रावंड दाखयल्लें न्हू तेंच्यांनी, नाल्यार आमकांय कळटलें आशिल्लें कितें वयता आनी कितें ना तें. ते तशें दाखयना आमकां. ते फक्त 3 घरां वयतली, तुमची घरां वयचे ना इतलेंच सांगता. पूण तो पॉयंट आमकां अजून मेरेन दाखोवना. तो तुमकां कंप्लिटली अंधारान दवरलो हय, आनी तुमकां कांयच खबर ना की बाबा हो रस्तो खंय येतलो, कसो येतलो. कसो येतलो तोच तुमकां कळना विश्वासातून घेनासतना हे सगळें चालू आसा. हय, ज्या लोकांचो तुमी डायरेक्टली अफेक्ट जाता त्या लोकांक तुमी विश्वासात घेनासतनाच हें सगळें काम चालू आसा सद्या. हय. आनी तोंडीच सांगप आसा सगळें. ऑन पेपर कांयच ना. ऑन पेपर म्हणून ते तेंचे हितून सांगता, पूण जशें सांगपाक जाय तशें सांगना. म्हणजे तेंची फक्त तेच रडगाडे आसा की 3 घरां वयतली, तुमचें कांय वयचें ना, हेंच सांगता परत. पूण तो पॉयंट दाखोवपाक तुमकां ताचेर विश्वास ना. तुमकां ह्या विशयाचेर विश्वास विश्वास ना. कशें दवरत. ते बाबा रिटर्न कितें आशिल्लें नाल्यार तें दवरपाक जाता. आनी रिटर्न असलें सुद्दां जाल्यार ते ब्रीफ सांगूंक जाय न्हू लोकांक. ते ऑन ग्रावंड वचोन ते दाखोवंक जाय. पेपर एखादे वेळ अशें पेपरार दाखयलें म्हणून आमकांय कांय कळपाना न्हू तें. ऑन ग्रावंड तुवें रियलिटी दाखयली जाल्यारूच आमकां कळटलें न्हू. सो आतां जर सरकार स्टील आतां पयर कशें केलें तशें पोलीस हाडून हें करून जर ते करपाचो प्रयत्न करता जाल्यार तुमचो स्टँड कितें आसतलो? सध्या तरी स्टँड तसोच. म्हणजे जो मेरेन आमचे कडेन जितलें जाता तितलें आमी करतले. फाटीं सरपाचें ना. अजून ते दिसा जसो पावर आशिल्लो अजुनूय आमचो तोच पावर आसा. म्हणजे ही गोश्ट कशी आसा, जेन्ना आपल्या घराचेर आपल्या गांवचेर येता तेन्ना पळय जे फील जाता न्हू, आनी ते हितून जो एक हें येता पळय नेट, तो नेट आमकां फील जालें कितें आमची घरां आसा तितून, आमी आमचो गांव आसा. म्हणजे ते मनानसून दिसता आनी आमी त्या खातीर मनानसून लडटा. तुमच्या ह्या गांवा बद्दल, तुमच्या वाड्या बद्दल तुमकां प्रेम आसा. तुमी तुमचें लायफ हांगा केला, तुमचें कल्चर, तुमची सगळी हें हांगा जॉयंट सगळें कनेक्टेड आसा. सो तुमकां तातूंतल्यान पयस वचपाचें ना, तातूंतल्यान हें करपाचें ना. विचारूच करप म्हणल्यार ते आमकां तो विचारूच येयल्यारूच मनान दुखता. आनी ते रियलिटीन जरी तशें जायत नाल्यार परिस्थिती आमची कशी जातली ती हांव तुका आतां सांगूंक शकना. विशय कितलो सिरियस आसा आनी कित्या खातीर हे इतले लोक झगडटात आनी रस्त्यार आयल्या हे पळोवपा खातीर हांगा आयिल्ले. आनी आतां आमकां पळयतकीर कळ्ळें की हो विशय दिसता तितलो सोंपो ना. आनी सादी गोश्ट, सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे ट्रान्सपरन्सी. सरकार खंय तरी दाखय लिपय करता आनी हाजे खातीर तो एक तरेचो अविश्वास सरकारा भितर तयार जाला. आनी जो पर्यंत सरकार हें येवन हांगा लोकांक दाखोवची ना की हो प्लॅन कितें आसा, रस्तो खंयच्यान वता आनी कितें खंयची घरां वतलीं, आनी हें जो पर्यंत लोकांक सांगपाना तो पर्यंत लोक सरकाराचेर विश्वास दवरपाचो ना. आनी एक तरेचो अविश्वास लोकां भितर तयार जाला आनी ताजे खातीर हें सगळें एजिटेशन चालू आसा. आनी तातूंतल्यान एजिटेशन आनीक वाडपाची शक्यता आसा. जो हें दुसरें नायलॉन 6 जावची न्ही, ताजे खातीर सरकारान आतां तितले बेगीन येवन लोकां कडेन भासाभास करची, लोकांक विश्वासान घेवचें आनी तांकां दाखोवचें बाबा हो रस्तो आसा. दुसरी गोश्ट म्हणजे जो बायपास ते मागता, कारण कितेंय जालें जाल्यार हांगा जर आमी पळयतकीर एक आमकां दिश्टी पडलें की कितेंय जालें जाल्यार 4 घरां वचचीं ना, हांगा खूब घरां वतलीं, हें हातूंत भितर कांय दुबावूच ना. सो जर लोकांक हीं घरां वाचोवपाक शक्य आसा, कारण बायपास रोड आसा ऑलरेडी, हाजे पयलीं सरकारान हो प्लॅन काडिल्लो, तो सडनली खंय तरी स्क्रॅप जालो. सो बायपास रोडान जर हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता जाल्यार मुद्दम सरकारान तो परत एकदां बायपास करपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय. नाजाल्यार कितलींशींच घरां हातूंत भितर वतलीं. आतां हीं 4 घरां खंयचीं ती आमकां खबर ना. ती फक्त अशें म्हणटात की 4 घरां जी वतलीं ती फक्त तांकां ऑफिशियल जमीन तांच्या नांवाचेर आसा अशीच घरां वतलीं. पूण बाकीचीं अशीं कितलींशींच घरां आसा हांगा जांच्या नांवाचेर जमनी ना, कारण हे चडशे मुणकार जे कितलेशेच
जनरेशन पासून ह्या भाड्यांचेर रावता पूण तांचे कडेन कागदपत्र ना म्हणून तांकां सरकार तांची घरां मान्य करपाक तयार ना. ही दुर्दैवाची गोश्ट आसा आनी हे जाता तितले बेगीन हो विशय सोंपचो आनी जाता तितलो बेगीन ह्या हाचेर पड्डो पडपाक जाय आनी हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय. नाजाल्यार हाका आनी फाटीं पडून बाकीची मेळावली नाजाल्यार नायलॉन फिशींग सारको प्रश्न तयार जावपाक जायना.